नमस्कार आणि योगा अपर्णा बडिगर प्रुडंट खबरो दिता सविस्तर खबरां आदी हेडलाइन्स। मादय वेली सुप्रीम कोर्ट लवादा कर्नाटक मीठ घालिना याचिका घालूंकच उरले दोंगर पोखरून न्हंय वेली हणजुणे धरण आटले दडदडीत पुरावे प्रुडंट ग्राउंड झिरो एक्सक्लुसिव्ह। सीझेडएमएची अब्रू वाऱ्यार ग्रीन ट्रिब्युनलान काढली सोलून 1991ची सीआरझेड अधिसुचोवणी चालीक लावंक अथॉरिटी फेल कोर्टा एनजीटीच्यो अर्दी गुड्ड्याक। वादग्रस्त इन्फ्रा प्रकल्पावयल्यान सरकारातून वाचपाक सुरू कुठ्ठाळची आमदार अलिनाचो थळाव्यांबरोबर रेल्वे डबल ट्रॅका आड नेट मंत्री काब्रालाक चॅलेंज केंद्रीय मंत्र्याकडे पत्र व्यवहार। ट्रान्सपोर्ट टॅक्सार भरिल्ली फायन परत दियात मायकल म्हणटा कसिनो बेगीन सुरू करात आयआयटीयूय जाय लोकायुक्त खंय हल्ला आसूय आप म्हणटा मायकलाक देवयात। मोल्या एक्सिडेंटान एकलो गेलो म्हालाचो ट्रक टू व्हिलराचो एक्सिडेंट काजूमळावेलो 52 वर्साचो सुभाष कुटकर गेलो साताराच्या ट्रक ड्रायव्हराक अटक। आणि भारतीय हवाई दळाचो आज 88वो वर्सुकी एअरफोर्स दिन हिंडन तळार देश विदेशी विमानां हेलिकॉप्टरांच्या कवायतींनी दाखयली ताक पयलेच फावट राफाल वांटेकार। माधय गेल्ल्यान जमा प्रुडंटाच्या टीमीक कणकुंबी दिसल्या ती जमनी परिस्थिती पळयल्यार सुप्रीम कोर्ट आणि लवादाच्यो अर्दी डस्टबिनान घालून कर्नाटक म्हादय पोखरूंक मेखळे गोंय याचिका घालूंकच उरले न्हंयचे गोंयचे फाटे बंद उत्तर गोंयाक उदका पुरवण कमी हणजूण धरणान फक्त चिकल उरतलो दोंगर पोखरून म्हादयच्या पात्राक फाटे फोडून मेखळे ग्राउंड झिरो एक्सक्लुसिव्ह। कर्नाटकाक सुप्रीम कोर्टाचे कोत ना आणि लवादाकूय कर्नाटक मीठ घालिना। कणकुंबीची जमिनी परिस्थिती पळयल्यार म्हादयच्या पात्राची दोंगर फोडून नासधूस करून न्हंयचे निसंतान प्रकल्पाक कसलीच मान्यता नासतना कोर्टाच्यो स्टे आसतना म्हादयचे उदक व्हरपी कालवे 90% वयर तडीक प्रुडंटाची टीम दोंगरांतल्यान खडपांतल्यान वाट काडीत म्हादयच्या कर्नाटकांतल्या उगम सुवातीचेर पावली थंयचे लोक वाटाडे जावंक सोडा उलोवंक सुद्दां भियेतात धरण कांडली पळोवंक कर्नाटकाचे इतले पुलिसिंग आणि सरकाराचो टेरर तरी काय थळाव्यांनी धाडस केले ते मोठे कॅमेराचेर न दाखोवपाच्या अटीर टीम प्रुडंट तांचे उपकारी परिस्थिती पळयात हो म्हादयचो एक फाटो अशे 3 फाटे ह्या फाट्यांतल्यान अशे तरेन ती गोंयांत येताली मात हे वाटेन सगळे उदक कर्नाटकाक चल्ले। जी मादय नदी ही कणकुंबी गावांतल्यान सुरू जाता तेच उदीक आमकां गोंयान येयल्ले आहा थंयसर आमी पावल्ले आसा तुम्ही पळयता आसतले हे कणकुंबी गावांतल्यान जी मादय न्हंय ती आमची सरळ गोंयान वयता आमी जे उदीक वापरता ते आतां सद्या कर्नाटका गव्हर्मेंटान जे तेंचो प्रोजेक्ट केला डॅम करपाचो तो ते उदीक हे उदीक कर्नाटक वापरतले हेच्या खातीर जे डायवर्जन केला ते तुम्ही पळोवंक शकता की हे उदीक आमचे सरळ येताले ते सद्या गोंयान वचना ते ऑलरेडी कर्नाटकान डायवर्ट केल्ले आहा ते तुम्ही पळोवंक शकता यू टर्न कसो मारलेलो आसा तो डोंगराचे दोंगर पोखरून आणि रानांचे निसंतान करून म्हादय कशी वळयली ते डडडडीत दिसता आता पावसाळ्यातच ती कशी आडटा पळयात गिमांतली परिस्थिती उरली पयस उत्तर गोंयाक उदका पुरवण करपी हणजून धरणाक थोड्या तेंपान फक्त गाळ उरपाचो आणि गोंयकारांच्या तोंडात नळाची माती अशें तुमकां ओमकारान सांगलें ही जी म्हादय नदी आसा ती गोंयान सरळ येताली ती तेंच्यानी डायवर्ट करून भितर येयल्ली आसा जे उदकाचो फ्लो सगळो तो कर्नाटकान वता तशें आमी तुमकां दाखयतलें किंवा जो गोवान ओरिजिनल फ्लो वयतालो हो ह्या फ्लोर तुम्ही पळोवंक शकता हांगा उदकाचो
कांयच ना जी परिस्थिती आता पावसान आसा गरमेन तुमकां कांय हांगा एक थेंब सुद्दां दिसचो ना फूल सुकी आसतली जमीन उदकान म्हादयची एक थेंबय येवचो ना आनी जशें हो फ्लो वयतलो तसो तसो तो फुडें थंयच्यान डॅम बांदला थंयसून त्या डॅमांतल्यान अंडरग्रावंड पास करून ते कर्नाटकान डायवर्ट करतले दोंगरांतल्यान खडपांतल्यान पायपीट करीत कर्नाटक चोरया धरण घालता ते सुवातीर प्रुडंट पावले. सुवात मुख्य रस्त्यावेल्यान सुमार 4 किलोमीटर भितर रानात. ही वाट जितली खडकाळ वाटेर रानवटी जनावरांचो जितलो भय ताचे परस कर्नाटकाच्या प्रशासनाचो टेरर चड. ताचीच धाकधूक. कर्नाटका या कणकुंबी ह्या गांवांत जंय कर्नाटकाचो कळसा बंडोरा प्रोजेक्ट डॅम जो प्रोजेक्ट येवपाचो ते आमी हांगा आतां तुमी पळयता आसतले फाटल्यान जी ही तुमकां म्हादय ही म्हणटा ती म्हादय आमची गोंयान येता ही पास जावन आमकां सरळ आमकां ती गोंयान येता तेंचो प्रोजेक्ट कर्नाटकाचो प्रोजेक्ट म्हणटा तो हांगा येवपाचो आहा सो हांगा येवन तेंचो डॅम जातलो आनी हे सगळे उदीक आमचे गोंयान वयता ते सगळे आडकोन उरतले. हे सुवातीर धरण घालपाचो प्लान थारला. बांद न्ही धरणूच ते. म्हादयच्या एका फाट्यार कशें उदक वळयला आनी गोंया वाटेन येवपी न्हंयचे पात्र कशें आटला ते पळयात. म्हादयक आडावपी ह्या बांदाचे धरण घाल्या उपरांत तीच परिस्थिती हे सुवातीर जातली. ह्या प्रकल्पाक आतां मेरेन कसलीच अधिकृत मान्यताय आनी पर्यावरण क्लियरन्सां नात. मात तरी केंद्रा कडेन दादागिरीच्या बळार कर्नाटक कालव्यांचे 90% कालवे तडीक लावन मोकळे. ह्या महाकाय कालव्यांनी गोंयचे म्हादयचे उदक कर्नाटकाक वचपाचे. सध्या म्हादयचे उदक वता ते मलप्रभेत आनी धरण तडीक लागतनाच कालवो भरून उदक कर्नाटकाक. जशें आमी दाखयतले की तुमकां फाटल्यान जो डायवर्ट करून तेंच्यांनी उदक कॅनलान येयला म्हणटालो हो तो कॅनल ज्या कॅनलांतल्यान तेंच्यांनी उदक फूल डायवर्ट करून कर्नाटकान येयल्लो आसा. आमी हो कॅनल फॉलो करून तुमकां फुडें आनीक व्हरतले जंय तेंच्यांनी बांद घालून उदक आडून सुद्दां दवरलेलें आसा जे पयलीं फ्लो परतो येतालो त्या दुसऱ्या सायडींतल्यान जो म्हादयेन ती फ्लो कशी हाडिल्ली आसा तेंच्यांनी. परिस्थिती गोंयान कर्नाटकाक लवादान थारायल्लो उदकाचो वांटो दिवपाची न्ही कर्नाटकान सोडल्यारूच म्हादयचो थेंब गोंयकारांच्या ताळ्यार पडपाचो. गोंयची लायफलायन म्हादय वेली म्हादय गेली. ओके आता तुम्ही पळयल्लें आसा की आमी प्रुडंटाची टीम ही म्हादय नदीचे ग्राउंड झिरो रिपोर्ट करता. आता तुम्ही पळयलें आसतलें म्हादय नदी जी स्टार्ट जाता थंयसर प्रुडंट टीम पावल्ली आसा. तुम्ही हे बी पळयलें की कशें कर्नाटकान डायवर्ट केलें उदीक मागीर तेजो डॅम खंयसर जातलो हे बी तुमकां पळयल्लें आसा. लास्ट तुम्ही पळयता आसतलें जे डायवर्ट करून जे उदीक वयता ते हे सरळ कॅनलांतल्यान हे ऑलरेडी मलप्रभेक हे जॉईन जाता उदीक ऑलरेडी तेंच्यांनी डायवर्ट करून उदीक वयता. हो लास्ट कॅनल जो अंडर पास आहा ह्या अंडर पासांतल्यान डायरेक्ट उदीक वचोन मलप्रभा हेजेर येतले. आतां लास्ट सिच्युएशन आतां कितें गव्हर्मेंट कितें करपाक ते गव्हर्मेंट थारयतली. कणकुंबीच्यान तुकाराम मराठे वांगडा हांव ओंकार पळारी प्रुडंट मिडिया खातीर. गोयचे CZMAची अब्रू वाऱ्यार ग्रीन ट्रिब्युनलान गोयच्या कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथॉरिटीक सोलून काडल्या. GCZMAन सुप्रीम कोर्ट धरून हायकोर्ट आनी NGTन दिल्ल्यो ऑर्दी गुड्ड्याक मारल्यात. 1991ची CRZ अधिसुचोवणी मोडून फाटल्या 2-3 दशकांत CRZन केल्ली बेकायदेशीर बांदकामां मोडपाच्या केशींनी जबाबदारी थारावूय GCZMA फेल. CRZ वाठारात फाटली 2-3 दशकां एक केशी आनी प्रकरणां चल्ल्या ती पळयल्यार NGTन GCZMAक सोलून काडल्या. GCZMAचो धाकूच दिसना. 1991चे CRZ अधिसुचोवणेचे कोत ना. अर्दीत निरीक्षण नोंद केला ते अशें. 1991 काडिल्ल्या CRZ अधिसुचोवणेक आज मेरेन पाळो दिवंक ना. तातूंत GCZMAचे कारस्थान आसा आनी हात आसा. प्रदूशण करपी आनी नेम मोडपी प्रक्रिया अजूनय चल्ल्या. कायदो राखपीच कायदो मोडूंक लागले जाल्यार कायदे कशे राखप. ह्या प्रकरणात कायद्याचोच अपमान न्ही सरकारी अधिकारिणीचोय वालोर गेला. संविधानात सगळ्यात मोठी ताकद लोकांक. संविधानीक पद हे लोकां खातीर आसता. खंयच्याय अधिकाऱ्याक नेम मोडपाची मेकळीक ना. सरकारी कर्मचारी हे लोकांचे सेवक. अधिकार तांच्या कर्तव्या परस मोठे न्ही. NGTन हे प्रकरण प्रधान खंडपीठान सुनावणेक घेवचें म्हूण सांगलां. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. वादग्रस्त इन्फ्रा प्रकल्पा वयल्यान सरकारानूय वाचपाक सुरू. कुट्टाळची आमदार आलिनाचो थळाव्यांबरोबर रेल्वे डबल ट्रॅका आड नेट. प्रकल्प कोळशाच्या येरादारीक म्हणटा ते खंय तिणें मंत्री काब्रालाच्या तोंडांतल्यान आयकला. केंद्रीय पर्यावरण मंत्र्याकडेनूय ती रेल्वे प्रकल्पा आड पत्रव्यवहार करून मेकळी.
गोंयकारांचेर घरादारा बंद करून जगपाची पाळी येतली, आलिनाची शिटकावणी. And if the tracks are doubled, people, the owners and the villagers will become prisoners in their own land. It is for coal. Mr. Cabral has agreed yesterday when another group of people were talking, he agreed, they were telling him about the coal, the quantum of coal that will be transported. These are 3 linear projects that will cause a lot of destruction. I think you should ask this question to them. Yes. It is the union minister's responsibility to ensure protection of the environment. He is the minister for environment. He is responsible for the quality of environment that we, the people of the state of Goa, will face. इतले मजगती आलिनाच्या वक्तव्याचेर काब्रालान आपली भूमिका स्पश्ट केली. आलिना म्हणजे कलीग CM जेन्ना इश्यून दिल्लो तेन्ना हांवूय आशिल्लो. CMान इश्यून दिल्लें की पयलीं मडगांवच्यान वास्को करचें ना अशें तेन्ना आमचे लिडरान म्हणलेलें की मडगांवच्यान वास्को वयल्यान जे अप टू मडगांव पासून हाडपाचें ना क्लियर आसा. तेणें केन्ना सांगूं ना आपूण डबल ट्रॅकिंग करपाक दिवचो ना अशें म्हणूं ना. तेणें अप टू मडगांव पासून करपाचो आनी मडगांवच्यान वास्को घालपाक तें मागीर पळया. सॉरी मडगांवच्यान वास्को करपाचें मागीर पळया हें सांगलेलें. तेन्ना फाल्यां लोकांनी सांगलें की ती लायट ती थंय तयार करता ती फक्त आमकांच दी आनी गोंयांत दिनाका म्हण कितें जातलें. आरे इट इज वी आर अ नेशन. मजगती मोल्या सांगोडच्या लोकांचो तनमार मोल्याच्या पावर लायनीक पुराय तेको. NGO बेठेच गांवांत येवन गोंधळ घालतात म्हण गांवकारांनी प्रकल्पाची वकिली सुरू केल्यात. गोंधळ घालतल्या NGOक एक्टिविस्टांक खंय गांवचें कांयच खबर ना. लोक तांच्या पोटा पाण्याची लायटीची वेवस्था जातली म्हण रावल्यात. आमच्या गांवचो फूल सपोर्ट आसा ह्या प्रोजेक्टाक. कित्याक तर आमच्या गांवांत जाता जाल्यार आमकां कितें बेनिफीट मेळटलें. ह्या आमचे नेबर विलेजीस आशिल्ले तांकां ह्या प्रोजेक्टाक सामको ओपोज आशिल्लो, पूण आमी ह्या प्रोजेक्टाक ओपोज ना, आमी ह्या प्रोजेक्टाक सपोर्ट केल्लो खूब. पूण मेन प्रश्न आमचो शेतकाराचो की कांयच पिड्यार जावचें न्हू. जे आमची जी 50-60 वर्सांची जी झाडां आसा तो उत्पन्न आसा आनी आमी डिपेंड ऑन फार्म शेतकरी. आमचे बेजीक रिक्वायरमेंट आसा आमच्या गांवचो 4 मनीस लागना पूण आमी खूश आसा. मोल्या सेव म्हणून जे NGO नाचता पुणून तेंच्यांनी सुद्दां आमकां विश्वासान घेवंक ना. आमी गांवचे लोक आसतना आमकां विश्वासान घेयनासतना ते भायले भायर येवन तांकां जाय ते मिटिंगेक उलयता. जो उदकाचो झरो एकूच आसा पूण सांगपी आसा न्हू ते सगळे फोटगोट अशे 4 झरे तरी जी मे पर्यंत व्हांवता अशें आसा. हांगा आमचो एखादो प्रोजेक्ट जाता आनी तितून जर एक आमचे 10 भुरगे जर लागतात जाल्यार ती आमच्या खातीर खुशयेची गजाल आसा. ना प्रत्येक घरान फ्रीज जाय, TV जाय, सगळें जाय. ते लायटी शिवाय कशें चलतलें. जर त्या प्रोजेक्टाकूच अपोज केलो जाल्यार आमी 24 वरां लायटीची अपेक्षा कशी करपाची. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. ट्रान्सपोर्ट टॅक्साचेर भरिल्ली फायन लोकांक परत दियात. गोंयान IIT जायच कसिनो नोव्हेंबर मेरेन सुरू जावंक जाय. टॅक्सीवाले जे डिफॉल्टर आसात तांकां EMI भरूंक आनी 2 म्हयने प्राझ वाडोवन दिवचो म्हणून मंत्री आमदार मायकल मागता. इशू घेवन तो मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळो. लोकायुक्ताची ऑर्ज मायकलाक बरीच कोत्र गेल्या. तो खंय एक वेळ हल्ला आसूये. जायती टॅक्सीवाले डिफॉल्ट झाले बँकेक. सो ते म्हणल्यार की बँकेक RBI बरयता म्हणून. ऑलरेडी आमी बरयल्लें आहा पूण तांकां जे टायम दिल्लो तील सप्टेंबर आहलो. सप्टेंबर 30 तारीख सोंपली. ऑक्टोबरान इन्स्टॉलमेंट भरपाक जाय. तो आजुनूय रिलॅक्सेशन कांय येवंक ना रिजर्व बँक ऑफ इंडियानसून. सो वी वील अगेन फॉलो अप and see if they are going to give 2 months more relaxation, October and November. आमी म्हणटा IIT is bad. आतां त्या लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवंक ना घेतल्या कितें तें म्हाका खबर ना. पूण IIT is required in the state of Goa. संसदेची फायल पास केल्या. हांव पर्सनली घेवन येयला. आतां CMची सायन घेतल्या. 23 crores has been sanctioned. संसडो. सो आमचें काम चालू आहा. वेर आय एम नॉट इनवॉल्ड इन दॅट केस. हांव पार्टीच ना ते केसीन. तो घुसपन म्हाका पार्टी केल्या ताणें. हांव जेन्ना ना तूं म्हाका पार्टी कसो करूंक शकता. आनी हांव तेन्ना चेअरमॅन NGPDA. तूं म्हणटा मायकल लोबो अनफीट फॉर मिनिस्टर. तो अनसावंड आसूंक शकता.
at that particular time when he was writing, when I was not involved in that case. तुम्ही खरं डिफॅमेशन फाईल करतो 100% फाईल करतला. यू द फर्स्ट MLA फायलिंग डिफॅमेशन अगेन्स्ट लोकायुक्त. आणि त्यांची मिस्टेक काय नाही हितून. सर्क्युलर सेंटराचो आसलो की यू नीड नॉट पे बिकॉज ऑफ द पॅन्डेमीक, बिकॉज ऑफ द कोरोना व्हायरस तुम्ही वचप ना RTO डिपार्टमेंटान फारीक करपाक. लॉकडावन आसलें गोंयांत. सो आमचो रिक्वेस्ट CMाक आसलो की तूं बेगींतले बेगीन ही फायन रिइम्बर्स करूंक जाय जे लोकांनी फारीक केल्या ती, आनी आजुनूय कोणें फारीक करूंक ना पळय तेंची घेवप ना. नोव्हेंबरानसून टेंटेटिवली सेंटर वील गिव ग्रीन सिग्नल टू स्टार्ट द चार्टर डायरेक्ट फ्रॉम रशिया टू गोवा. नोव्हेंबर अशें तेणें हें सांगलां. आनी हांवें आनीक चीफ मिनिस्टरा कडेन एक डिस्कशन करून सांगलां की वेरियस इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द ट्युरिजम सेक्टर हेची एक मिटींग आपय म्हणून. दीस पॅन्डेमीक नो कजिनोज आर कमिंग इन द स्टेट ऑफ गोवा. नो 7 कजिनो म्हणटा तो येवचोच ना कित्याक 6 कजिनोचेच लायसन दिल्लें आहा. सो 6 नंबर इज 6 हांवें दिवंक ना ते तेणीच दिल्ले. आग्नेल म्हणटा पळय तो तेन्ना आमदार आसलो तेणीच दिल्ले ते लायसना. 6 कजिनो जे आहा ते रिवर मांडोवीन आहा ते 7th कजिनो उरतले 7 येवचो ना. सो स्लोली दीस इंडस्ट्री नीड्स टू स्टार्ट. आय एम नॉट सेयींग इन दीस मंथ टू सी दीस थिंग ऑफ पॅन्डेमीक. आतां कितें आहा हें येवसर मेडिसीन येवसर वॅक्सीन येवसर आमी मास्क घालून आनी कितें सेफ्टी प्रिकॉशन्स आनी कितें सोशल डिस्टन्सींग करून आमी धंदोय चालू करपाक जाय. आता घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. रोखडेच मिळूया. मायकल लोबो अनफिटूच. लोकायुक्तान दिल्लो आदेश सारको. मुख्यमंत्र्यान लोबोक मंत्री पदावेल्यान काडून उडोवचो म्हूण आम आदमी पार्टी मागता. मंत्र्यान केल्ल्या कांडाक क्लार्काचो बोकडो करपाचें खंय कारस्थान चल्ला. लोकायुक्ताच्या निकालाचेर अब्रू लुकसाणीची केस जावंक शकना म्हूण ॲडव्होकेट तिळवेन स्पश्ट केलें. विधानसभेन मंत्री आनी आमदार मेळून कायदे तयार करतात आनी लोकायुक्त होय बीन एक कायदोच जो मंत्रिमंडळान विधानसभेन तयार केला आनी त्याच कायद्याच्या मार्फत लोकायुक्त हांगा नेमून लोकायुक्तान ऑर्डर पास केल्या आनी तूच विचारता की लोकायुक्त कोण काय म्हणून. ह्याच खातीर लोकायुक्तान तुका अनफीट म्हटला आनी तें तूं प्रूव करता, तें तूं सगळ्यांक दाखोवन दिता. आनी त्याच कायद्याच्या मार्फत जर लोकायुक्त ऑर्डर पास करता, निकाल दिता, जाल्यार त्याच ऑर्डरीचेर अब्रू लुकसाणीचो खटलो मंत्री घालपाक तरी कसो शकता. स्क्रॅपगोट म्हणून त्या बाबड्या क्लार्काचें नांव भितर इनवॉल्व केलां की ते क्लार्काची चूक म्हणून. हितून क्लार्काची कांयच चूक नाशिल्ली आनी लोकायुक्ताच्या ऑर्डरीन तें सुद्दां स्पश्टीकरण दिलां लोकायुक्तान की मुखेलमंत्र्यान जाता तितल्या बेगीन मायकल लोबोचेर कारवाय सुरू करची आनी जर मायकल लोबोक मात्तूय लज आसा जाल्यार तेणें स्वता आपल्या मंत्रिमंडळ पदाचो राजिनामो दिवचो. मोल्या एक्सिडेंटान एकलो आगताक गेलो. मालाचो ट्रक आनी 2 व्हिलरीचो एक्सिडेंट. गेला तो मोल्या काजूमळावेलो 52 वर्साचो सुभाष खुटकर. रस्त्यार गोरवां बशिल्ली आनी एक्सिडेंट जालो म्हूण कळटा. ट्रक सातारेचो फोंड्या येतालो. स्कुटरीन ओवरटेक करतना रायडर टायरा पोंदा गेलो म्हूण ड्रायव्हर सांगता. ड्रायव्हराक फोंडेच्या पुलिसांनी धरला. सांताक्रूजच्या सोनू यादव खुनाच्या केशीन ताच्या साथीदारा आड ओल्ड गोवा पुलिसांनी आरोप पत्र घाले. आपलोच वांगडी सोनू यादवाच्या खुनाक लागून मार्सिलीन डायस, रॉनी डिसूज आनी फ्रांसीस नादार आरोपी. 19 जुनाक मध्यान राती सोनूचे गँग इम्रान बेपारीक मारूंक गेल्ले कडेन तेन्नाची ही घडणूक. बेपारीच्या खुनाचो कट हिस्ट्री शिटर झॅनिटो कार्दोजाचे म्हूण पुलिसांचो दावो. भारतीय हवाई दळाचो 88वो वर्सुकी दीस. गाझियाबादान हिंडन हवाई तळार हवाई दळाच्यो कवायती. संवसारांतले सगळ्यांत तांकीचे हवाई दळाचे एक भारतीय हवाई दळान देश विदेशी फायटर विमानां, हेलिकॉप्टरांच्या कवायतींनी मारक ताक दाखयली. सुकोय 30, मार्क 1, आपाची, मिराज, जाग्वार, गजराज, तेजस जेटा बरोबर पयलेच खेप राफाल दिसले.
और ये जोशीले जवान जो कि आज की वायुसेना दिवस परेड का हिस्सा बन रहे हैं, सजीले अंदाज में सधे कदमों से मार्च करते हुए कुल मिलाकर के 207 वायु योद्धा आज की इस परेड में शामिल। The first formation, Chinook, led today by Wing Commander Rahul Sharma, has the unique capability of airlifting up to 11 tons of underslung load. वायुसेना की मारक क्षमता में इजाफा लाने वाले मी-35 और अपाचे हेलीकॉप्टर्स, एकलव्य फॉर्मेशन, एक मी-35 हेलीकॉप्टर और 4 अपाचे शामिल। There you can see on your television screens, formation led by Group Captain BP Singh, Commanding Officer, 77th Squadron, Hercules formation. इस समय वायुसेना दिवस परेड का हिस्सा बनते हुए In globe formation comprising a C-17. In the lead, flanked by, on either side, MiG-29 aircraft and Sukhoi-30 MKIs. The formation will carry out a Trishul maneuver right in front of the spectators here, and the two wingmen will split. Watch the leader pull up and the wingmen split, casting a trident or a Trishul up in the air. The Rafale aircraft is a very high thrust and capable all-weather operations aircraft, and that's the Vijay formation comprising Rafale, flanked by Jaguars and Mirage 2000. Give a huge round of applause for the Tiger Moth. As they say that old is gold, and the display by the Tiger Moth truly exemplifies this. Trailing smoke for the first time after its resurrection. The smoke is being trailed today by Suryakiran 8 and Suryakiran 9. In a short while, we are ready to dazzle this arena as we present to you the Sarang Helicopter Display Team. Keep looking, Sarangs coming in India formation. The leader has pulled up to present a salute to the nation. हे बुलेटिन इतल्यार सोंपता. लायव्ह खबरो फॉलो करात प्रुडंट ट्विटर, फेसबुक ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲप, प्रुडंटाच्या वेबसायटीर. 4 चौगान मास्क घालात, डिस्टन्स राखात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.